वारकान टाय ब्रेकरात मायना स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-2 गोलांनी जैत मेळयले। सेंट सेबेस्टियन यूसी बानावलेन घडोवन हाडिल्ल्या आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली। ही सर्त दांडो खेळा मळार बरीच रंगली। पहिल्या अर्धात मायनाच्या जेम्स आणि मिलाग्रिस हाने बरी सांघिक कामगिरी केली, पण तांकां आपल्या यत्नाचे गोलात रूपांतर करपाक जमले ना। दुसऱ्या अर्धात मायनान आक्रमक खेळ दाखयलो, ताका लागून वारकाचो गोलकीपर फ्रांसिस्कोचेर दडपण आयले। ताणे काय बचाव केले। वारकाची लवचिकताय आणि मायनाची आक्रमक वृत्ती दाखोवपी हो खेळ आशिल्लो। पळयात रोमांचक डावपेच। GO365 खातीर संदीप तुयेकार आनी शिवानी सांगेलकार।